गोयात प्रादेशिक आराखडो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर बांदकामांनी नेट धरला। 2 वर्सां जाली पर्रीकार सरकारान प्रादेशिक आराखडो दिवंक ना अशें सिटीजन ऑफ गोवा म्हणटा। सरकारान 2021 चो आराखड्याची अधिसूचना रद्द करपाकय कांयच केल्लें ना। 2011 आनी 2021 चो प्रादेशिक आराखडो करपी समित्यांची सीबीआय चौकशी करची अशी मागणी संघटनेन केल्या। पर्रीकार सरकारान गोंयकारां खातीर बेगोबेग नवो आराखडो करून बेकायदेशीरपणाक थांबोवची अशी मागणी संघटनेन केल्या। तुमका विषय स्पष्ट झाला आसतलोच। फायनली आमी सगळे जे 40 MLAs आसा तांकां अपील करूंक सोदता की जेन्ना आतां जे असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान जो कॅप्टन होल्ड हो जो रिजनल प्लॅन दवरलेलो आसा सगळ्यांनी मोठ्या आवाजान हो रिजनल प्लॅन आसा तो गोंया खातीर घातक आसा तो डिनोटिफायड करचो म्हणून सगळ्यांनी आपलो डिमांड घालचो। हो जो रिजनल प्लॅन आसा 2021 तो जाता तितले बेगीन डिनोटिफाय करचो। सीएमान काल स्टेटमेंट करता सीएम की तो पयलीं म्हणजे तो मायनिंग इश्यू सॉल्व करतलो आनी मागीर तो खंय 3 म्हयन्या नंतर मागीर तो आरपीचो विचार करतलो। आमकां अशें दिसलां की सीएमाचो हो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी गोंयकारां खातीर घातक आसा। जे इल्लिगल गोश्टींनी जे सगळे गुंतलेले आसा अधिकारी आसूं मागीर ते कोणी MLA आसूंक शकता तेंचेर सीबीआय एन्क्वायरी आमकां जाय। आमी 1 म्हयन्याचो आतां पिरियड दिता तांकां। 1 म्हयन्या भितर कितें ते लोकांक गोंयच्या लोकांक तेणी ओपनली येवन हें सगळें सांगपाचें। 3 म्हयन्याचो तेणें जो टायम घेतला तो आमकां मान्य ना, लोकांक मान्य ना। प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजीत राणे 10 कोटींची लाच मागली म्हण भालचंद्र नायकान केल्ल्या आरोपा फाटल्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसाचें राजकारण आसा म्हण राणेच्या वकिलान शुक्रारा सीबीआय कोर्टात आरोप केलो। राणेक दिल्ले म्हण सांगता ते 6 कोटी रुपया खंयच्यान हाडले हे भालचंद्र नायक आनी गिरीश पैन स्पश्ट केल्ले ना। ह्या केशी फाटल्यान राजकारण आशिल्ल्यान राणे बापूय पुताक अटकपूर्व जामीन दिवचो म्हण राणेच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट घालो। पुलीस शुक्रारा बाजू मांडटले। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आणि आमदार विश्वजीत राणेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सीबीआय कोर्टान शुक्रारा सुनावणी जाली। प्रतिवादीच्या वकिलान राणेची बाजू मांडली। हो आरोप करपी बालचंद्र नायक आणि गोय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हे आमीग आशिल्ल्यान राजकारण करपा खातीर हो फटीचो आरोप केला अशें राणेच्या वकिलाचें म्हणणें आसलें। दहेज मिनरल्सचो संचालक गिरीश पैन विश्वजीत राणेक 6 कोटी दिले अशें बालचंद्र नायक म्हणटा, मात गिरीश पैन तशें खंयच सांगूंक ना। 6 कोटी खंयच्यान हाडले हेवूय ताणें सांगूंक ना। ह्या वेल्यान हो आरोप राजकीय हेतान केला ही गजाल स्पश्ट जाता असो दावो राणेच्या वकिलान केलो। अटकपूर्व जामीन अर्जावेली मुखावेली सुनावणी फुडल्या शुक्रारा जातली। सरकारी वकील त्या दिसा पुलिसांचे म्हणणें मांडटले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी। सहकार मंत्री मगोच्या दीपक ढवळीकारान मोदीच्या नावान विधानसभेत हिंदू राष्ट्राचे विधान केल्ल्यान जाल्ल्या वादा उपरांत शुक्रारा काँग्रेसीन सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण मागले। प्रश्नकाळाक आयिल्लो विशय सभापतीन मागीर पळोवया म्हूण सांगिल्ल्यान तिडकल्ल्या विरोधकांनी कामकाजाचेर बहिष्कार घालो। प्रतापसिंग राणेन विशय काडिल्लो। विजय सरदेसाय आलेख धरून बाकीच्या काँग्रेस आमदारांनी सरकारान जाप दिवची म्हण नेट धरलो, मात सरकार तयार जालो ना। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान दीपकाक तेंको दिलो। तो म्हणटा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्रच ते करपाचो प्रश्नच येना, आपुणूय ख्रिश्चन हिंदू। सौती मातशें काल राती हांवें पळयलें ऑनरेबल मिनिस्टरांनी ओथ घेतलेलो आसता की संविधानाचें आपूण संरक्षण करता, तेच्या वाटेन वयता। आमचे प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सांगता दिस इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लीक, सोशलिस्टीक डेमोक्रेटिक रिपब्लीक। तेणें क्लॅरिफाय करचें हांगा कितें जालें तें। प्रश्नकाल सोंपतकच हांव ताजेर कितें सांगपाचें तें सांगता। Alex Reginald, behave yourself. When you are in house, behave yourself. Because you can go out. You will go out. Every minister takes the oath that he will abide by the constitution, protect the constitution of India. He had to clarify. He should have clarified in the house, for which we protest. He has to take back those words. So this type of attitude we are not going to tolerate. Goans are not going to tolerate it, and we are going to fight it tooth and nail.
people of Goa and the people of India are well aware that Achhe Din have not come, that it is Bure Din now. So to divert the attention of the people from Goa as well as from India, the BJP and its allies are following a method behind the madness. There is madness happening in Goa. Every now and then a minister is making irresponsible comments. We demand resignation not only of the minister, also of the chief minister for allowing all this. Because that plan in 1961 could not be successful. So now, looking at the brute majority, they are trying to superimpose their ideology on all the Goans, in fact. It's always a Hindu nation and it will always stay a Hindu nation. You don't have to create a Hindu nation. India is a Hindu country. It is Hindustan. All Indians in Hindustan are Hindus, including I'm a Christian Hindu. I'm a Hindustani. So you don't have to make it a Hindu nation. It is a Hindu nation. So there is no question of making it a Hindu nation. तो हिंदुस्तान कहने का उनका मतलब नॉमेनक्लेचर, वो हिंदू कम्युनिटी हिंदू ऐसा नहीं था उनका इंटेंशन. नहीं, हिंदू राष्ट्र बोला तो रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि हमारा तो कंट्री सेक्युलर है. In fact, that statement should not come. अभिनंदनाचो ठराव येयलो, हांव उलयल्लो तेन्ना सगळे थंय आमदार हजर आशिल्ले, ऑपोजिशनूय हजर आशिल्ले. तेन्ना तांणी म्हाका ऑब्जेक्शन हाडूं ना. हेचो अर्थ वेगळोच जाता. कालूच तर तें ऑब्जेक्शन हाडलां, कालूच क्लॅरिफिकेशन जालां. त्याच्या नंतर बिझनेस जालो आमचो. ते विसरले, तांणी तें आयकूना अशें जालें, किंवा ते तर खुर्चेन न्हिजिल्लेशें जालें. तांणी तें आयकुपाक जाय आशिल्लें आनी तेन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आशिल्लें. कोण तरी सांगता म्हणून ते आयल्या वॉकआउट करपाक. दीस इज नॉट फेर. म्हजो जो हिंदू जे म्हणला हांवें राष्ट्र, त्याचो मिनींग खूब ब्रॉड आसा, नॅरो ना. हांवें खंयच्याच रिलिजनाचेर टिका करूं ना आनी रिलिजना लागून हांवें म्हणूं ना. एच स्टँड फॉर ह्युमॅनिटी, आय स्टँड फॉर इंटेग्रिटी, डी स्टँड फॉर डेमोक्रेसी, युनिटी. दे शुड हॅव टेक दीस. घेऊया एक विराम.